माये मोगाचो येवकार हांव भक्तीपै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. दिवचल बाजारांतल्या जंक्शनाचेर अपघातांचो धोको. बाजार वाठारांत येरादारी करप्यांक येतात आडमेळी. तातूंत भर घालतात खाणांचे गाडे. गाडेकार वा गिरायक कोणूच पाळिनात येरादारीचे नेम. म्हापशेच्या आमदारान घेतली दत्तवाडी मसुंडी भाड्याक. भरपूर भाडे दिता आसत जाल्यार गरीबांक लाकडां दियात फुकट, मागले संजय बर्डेन. जमीन वेव्हाराच्या मुद्द्यावयल्यान आमदाराचोय काडलो फोग. IMDन सोमारा मेरेन वाडयला येल्लो अलर्ट. गजगजीत वाऱ्या सांगातान गडगड घालत कोसळटलो पावस. हवामान विभागाचो लोकांक जतनायेचो सल्लो. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. शिवोले ओशेल वाठारांतली पोरणी झर नश्ट जावपाच्या वाटेर आसा. थळाव्यांनी तसो भंय उक्तायला. वाठारांत मेगा प्रोजेक्ट येता खंय, पूण बिल्डरान आपल्या प्लॅनांत दाखयिल्ले आनी प्रत्यक्षांतले सुवातेंत बरोच फरक आसा. ओशेलाचे थळावे फुर्योज जाल्यात. थळावे आनी रेव्होल्युशनरी गोवा पार्टीन पंचायतीन कागाळ दाखल केल्ली. बिल्डरान कागदपत्रांत 15 मीटर जमीन आशिल्ल्याचे दाखयला, पूण आयज केल्ल्या तपासणेंत प्रत्यक्षान ही जमीन 5 मीटर लेगीत नाशिल्ल्याचे कळ्ळें. हो मेगा प्रोजेक्ट जालो जाल्यार ओशेल वाठाराक पोसपी झर नश्ट जातली, देखून थळावे तिडकल्यात. आयकात थळाव्यांक. तो आमची जी झर आहा पळय स्प्रिंग, थंयसर जे बंगले येता पळय 8 बंगले 8 स्विमींग पूल, हेका आमचे पंचायतीन परमिशन दिल्लें आहा. पंचायतीन रेजोल्युशन घेतलेलें आमी गांवकाऱ्यांनी प्लस 419 घरांचे सिग्नेचर पासून मारून दिल्ले की आमकां मेगा प्रोजेक्ट नाका म्हणून. कित्याक आयज तुमी पळयता हांगा जशी गार्बेज पडल्या पळय आमच्या गांवांत, हो प्रॉब्लम कितली वर्सां जाली, आयज 60 वर्सां जाली तरी हेंचे कडेन ही गार्बेज सॉर्ट आउट करपाक जायना. आनी प्रोजेक्टांचेर प्रोजेक्ट हाडीत आहा. हे लायटीचो प्रॉब्लम आहा. काल शटडावन आसले, लायट वर्क चालू आसले म्हटल्यार शटडावन जावन पासून मागीर सांजची लायट गेल्या. म्हणजे इतले आमकां उदकाचो प्रॉब्लम आहा, गार्बेजीचो प्रॉब्लम आहा, लायटीचो प्रॉब्लम आहा. जाल्यार आमच्या गांवांत हे मेगा प्रोजेक्ट कित्याक? आनी आमकां गांवकारांक तर हे प्रोजेक्ट नाका. तशेंच हांगा हो जो दोंगर आहा पळय, हांगा आमच्यो 2 मसुंडे आहा. अशें आयकूंक येयला की हांगा आतां मसुंडे कडेन पासून एक प्रोजेक्ट येवपाचो आहा म्हणून. जर अशें जर येयले जर आनी गोवोरमेंटाची पासून हेजेर लक्ष ना, कित्याक अशी जर रानां तुमी जर कवर केल्यान जर जाल्यार आमचे ओशेल तुमी विलेज नश्ट करपाक उठल्या. म्हणजे सरकाराचो ह्या विशयाचेर लक्ष ना. सरकाराक फक्त सत्ता जायी. तशेंच आमचे आनी एक हांगा चॅपल आहा, शेतान मदीं आहा तेका पासून शिफ्ट करूंक सोदता. आनी आमी आयकलां ती पासून जे शेत आहा पळय ते दिल्ली लॉबीन विकते घेतला म्हणून. तर सगळ्या आमच्या विलेजरां कडेन मागता पळया तुमी, आमी जो सरकार हांगा निवडून येयल्लो आसा, BJP सरकार आहा, ह्या सरकाराचें लक्ष मात्तूय ह्या हेचेर ना. आनी आमी निवडून दिल्ले पंच सरपंच हेंचो पावर आहा हेंचे कडेन की हे मेगा प्रोजेक्ट बंद करपाचो पावर आहा तेंचे कडेन, तरी ते करिना. ते हांकां वयरसून परमिशन येयला म्हणून. वयरसून जर परमिशन येयला जर जाल्यार आमी 419 हावजीसांची सिग्नेचर मारून दिला तुमकां. आमकां गार्बेजचो इश्यू आहा, हेचो इश्यू आहा, हे तुमी फॉलोअप करपाक जाय. आनी हांगा रोडूय जो आहा पळय तो पासून 4 मीटर 3 मीटर. आनी हांगा आमच्या गांवांत तशेंच 23 बंगलेज येता म्हणून आयकल्या आमी. थंयसर आनी 2.5 मीटर रोड आसतलो. अशें जर तुमी जर सगळे जर जागो व शेतां आनी उरला तो जागो जर नश्ट केल्यान जर जाल्यार पॉप्युलेशन वाडोवन हे घाटी आमचेर राज करपाक वगत लागचो ना. इतलें सावन आमच्या विलेजर्सांक सांगता मातशे जागे जायात, नाजाल्यार आमचे शिवोलेच न्हू आख्खे गोंय कबार जातले. आनी मागीर जेन्ना आमी उठतले तेन्ना हांगा आमकां सपोर्ट पासून करपाक कोण नासता. आयज ओशेल विलेज पंचायतीचे इन्स्पेक्शन आसलें आनी जो मेन तेंचो पॉयंट आसलो तो म्हटल्यार 6 मीटर रोड. तो 6 मीटर रोड ना म्हणून जे कंप्लेन घातलेली ते कंप्लेनचे इन्स्पेक्शन जाल्ले. मागता हे ऑथॉरिटीज जे वयले टेबलार बसल्यात आनी हे विदाउट डुईंग द प्रॉपर टेक्निकल क्लियरन्स दे आर इशुईंग देम लायसन्स टू टेक प्रॉपर नेसेसरी एक्शन एंड देन इश्यू लायसन्स. आतां डोंट इश्यू लायसन्स टू सच selfish type of construction that is for their self interest, not in the interest of Goans. आयज इन्स्पेक्शन जाला कित्याक आमी 8 दीस फाटीं कंप्लेन दिल्ली बरोवन ओशेल लोकांनी 219 कोणी म्हणून 219 signatories of Oshel residents and nearby areas complaining that minimum width is not there.
आणि आयज घुमून येयला एक्चुअली इट इज कम्प्लिटली बिलो 5 नॉट इवन 5 meters एक्चुअल मिनिमम वेट इज 6 meters आणि त्यांनी दाखवलेला टेक्निकल रिपोर्टान 15 meters एक्सेस हा म्हणून कंप्लीट लाय. दुसरे वायलेशन म्हणजे 15 meters डिस्टन्स असता वायरिंग इलेक्ट्रिसिटी वायर वर्टिकल ते ना. तिसरे म्हणजे हे दुरीक मारला हे नाला आसलो रेग्युलेटर आसले ते ब्लॉक केला. फाल्यां पावस पडलो आख्खी बुटयतली गांवान. सो ते सिमेंट्री 100 meters डिस्टन्स जाय कायदे प्रमाणे. तांचोच कायदो सांगता तेणी बरोवन दिला म्हाका आमकां RTIन की 100 meters डिस्टन्स जाय म्हणून आणि 100 meters डिस्टन्स ना. आम्ही हे टेक्निकल बाबतीन एक्सपर्ट नात. संबंधित अधिकाऱ्या मेरेन कागदापत्रां धाडल्यात. हाचेर उपाय काडटले. पंचायत आणि हेर वांगडी त्या कामाक लागल्यात. ओशेलची सरपंच रेशल आरपोरकारान सांगले. आयकात सरपंचाक. I for PWD because we are not technician or expert. ती PWD पे धाडलेले आसा and even electricity department even TCP senior town planner पासून नोटीस काढलेली आहे also. So it will go as per step by step. Following up even my these NGOs will follow up with that application. Madam, next time you ensure before starting the project, all everything whatever is mentioned you have to take care. Next time any project comes, you have to know. WRD is only regarding the road. No, WRD is not regarding sorry the TCP. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. दिवचल बाजारातल्या जंक्शनाचेर अपघातांचो धोको निर्माण जाला. बाजार वाठारांत येरादारी करप्यांक आडमेळी येवपाक लागल्यात. सांजे वेळार हांगा आशिल्ले खाणांचे गाडे हे समस्येक आनीक भर घालतात. गाडेकार वा गिरायक कोणेच येरादारीचे नेम पाळिनात. जंक्शनार चड गर्दी जाता. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. सध्या उबो आसा ते दिवचलच्या मार्केटान आणि हे फाटल्यान जे जंक्शन आसा थंयसर फुडें रेजिडेन्शियल एरिया आसा थंय शॉपां आसा आणि ह्यो 3 रस्ते एका जाग्यार हांगा मेळटा आणि हे जे जंक्शन आसा सामकें धोकादायक जाल्लें आसा. जे मार्केटाचेर नुस्त्याच्या मार्केटान लोक वतात ते 4 व्हिलर घेवन ह्या सायडीन वतात. हांगा हालींच म्युन्सिपालिटी सगळे कडले जे गाडे आसा फूड कोर्ट हांगा केल्लो आसा आणि सगळे गाडे ते तेंच्यांनी दवरलेले आसा. आनी खुबशी गर्दी ह्या जंक्शनाचेर जाता. हांगा फाटीं एक्सिडेंट बारीक जाल्लेले आसा. एक मोठो एक्सिडेंट जावपाची हांगा शक्यता. रेजिडेन्शियल एरिया आसल्या कारणान खुबश्या लोकांचे गाडयो जे हांगा आसा त्यो फ्लो जाता हांगाच्यान. थोडे बस स्टँड्यो आसा त्या खुबशे लोक ह्या रस्त्यांसून येतात. हांगा जे सायनबोर्ड लायलेले आसा ते लोक ताजें पालन करिनात. वन वे आसा आनी ताजें पालन सारकें जायना. 2 व्हिलरवाले सामके स्पीडीन हांगा येतात. जे भायर लोक येता थंयसर जंक्शनाचेर एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसा. हे जे जंक्शन आहा ते म्युन्सिपालिटीक सारकें सेफ अशें करपाक जाय. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. म्हापशेचो आमदार जर भरपूर भाडेपट्टी दिता आसत जाल्यार दत्तवाडी यात्री निवासांतले मसुंडेक गरिबांक मुफत लाकडां मेळची. पॉलिटिकल एक्टिव्हिस्ट संजय बर्डेन मागला. म्हापशेच्या आमदारान चलयिल्ल्या जमीन वेव्हारांक घेवन संजयान परत एक फावट ताचेर टिकेचो शिवोर केला. म्हापशेच्या आमदारान कोमनीदादचे जागे गोंया भायल्यांच्या भकीक घातल्यात. आता स्वता आमदारान मसुंडी लॉग लिजार घेतल्या. आदी बेकायदेशीर बांदकामांक तेंको दिता आणि उपरांत त्याचो वापर तो इलेक्शना वेळार दबाव हाडून आपल्याक मतदान करपा खातीर करता असोय आरोप संजय बर्डेन केलो. आयकात संजय बर्डेक कितें सांगपाचें आसा तें. मसुंडीचो जागो जो दत्तावडी जो आसा लेफ्टाक आनी रायटाक तेणी रायटाक एक जागो घेतलेलो आसा. तो बी कसो घेतलेलो आसा की भाडेपट्टीचो जागो घेतलेलो आसा आणि तेका म्युन्सिपालिटीचे हेतूनसून परमिशन दिला काय म्हाका खबर ना. म्हणजे भाडेपट्टीचेर म्हणजे कितें रेंटाचेर घेतलेलो आहा, लॉंग लिजाचेर घेतलेलो आसा. सो तेतूनसून तेणी आयज म्हाका खबर ना की म्हापशेच्या आमदाराक परमिशन TCPचे लागता का लागना. ते कायदो म्हणटा तो सगळ्यांक सारको आसपाक जाय न्ही. पूण तेणी जर स्ट्रक्चर जे उबे जे केल्लेले आसा ते तुमकां हांव दाखयता ह्या हितूनसून फोटो माध्यमांतसून की हे तेजे स्ट्रक्चर जर म्युन्सिपालिटीक
चे भितर जर आमी सादो गाडो जर परमिशनाक जर एप्लाय करपाक जर गेले जाल्यार म्युन्सिपालिटीचे जे कावन्सिलर जे बसलेले आहा ते आमकां सांगता की गाड्यांक परमिशन आमी दिना. पूण म्हापशेच्या आमदाराक हो स्ट्रक्चर उबे करपाक फॅब्रिकेशन हो जागो जो आसा ती मसुंडीची कमिटी जी आसा ही मसुंडीची कमिटी दत्तवाडीची कमिटी जी आसा आयज तेंच्यांनी आयज तेका 3 वर्सांची म्हाका दिसता टर्म पिरियड आहा अध्यक्षाक 3 वर्सांचो टायम पिरियड आसता अध्यक्षाक ती मसुंडीची कमिटीचेर रावपाक. पूण तेका जनरल बॉडी मिटींग म्हापशेकारांनी घेतल्या काय घेवं ना म्हाका खबर ना. पूण 3 वर्सांचो टायम पिरियड आसून जर म्हापशेच्या आमदाराक 5 ते 10 वर्सांचो तेणी आज लॉंग टर्माचेर लिजाचेर तो जागो भाडेपट्टीचेर दिल्लो आसा. तो लाखांनी पयसो 50,000 दिल्यार म्हयन्याक 1 लाख रुपया दिल्यार आमकां खबर ना. पूण आयज आमचो सांगपाचें तात्पर्य कितें आसा की जर पयशे मसुंडीक जर वर्साचे वर्साक जर म्हयन्याच्या म्हयन्याक भाडें जर मेळटा दत्तवाडी स्मशान भुमीची कमिटी जी आसा ही कमिटी पयशे घेवन ते कितें करता. जर एकटो कोण मेलो कोण एक्सपायर जालो तर ती लाकडां प्रत्येका कडसून 2,000 3,000 5,000 घेता. पूण हे म्हयन्याच्या म्हयन्याक भाडें घेवन मुसुंडी जर म्हापशेकारांक वचून घेता हांव रिक्वेस्ट करता की प्रत्येक म्हापशान जो कोण गोर गरीब जर मेलो तर तेंचे कडेन लाकडाचे पयशे तुमी घेवपाचे न्ही. कित्याक जर तुमकां हे जर पयशे कमिटीक जर कलेक्ट जाता आनी एक गोश्ट सांगू करता की ते कमिटीक जर पावर जर आसा 3 वर्सांक जर कमिटीक जर अध्यक्ष जर आसा तर 10 वर्सांक किंवा 5 वर्सांक तुमी लिजाचेर एग्रीमेंट कसो करूं शकता. सगळे म्हापशेकार आसा तर म्हापशेच्या आमदाराकडे अशी परिस्थिती जाल्या की म्हापशेचे जागे एंटायर जे आसा न्हू म्हापशेच्या आमदारान हे आमचे भायले भाव जे येयलेले आहा कर्नाटकासून महाराष्ट्रासून भाव येयलेले आहा कुमिदाचे जागे हे तांकां जागे दिल्लेले आसा. आज पासून इलिगल म्हणून तांकां करता. आज पासून तो कायदेशीर तो करिना. इलेक्शनाच्या आदले दिसा म्हापशेचो आमदार लोकांक भंय घालता तुमी जर आमकां जर वोटींग जर करिना ही आमी तुमची घरां मोडटले म्हणून हांव ताका ह्या प्रेस माध्यमांसून प्रिंट मिडिया आनी इलेक्ट्रॉनीक मिडियासून ताका सांगूंक करता तर तेंची जागो तुमी लिगली केन्ना करपाक रावतलो. पूण आयज म्हापशेच्या आमदारान स्वताचे पांय घट्ट करपाक आयज उमेदाचे जागे आयज घेतलेले आसा आनी आपली तेणी बेस तयार केलेली आसा. बेस तयार करता आसतना वोटिंगूय तयार केलेली आसा. तेज्या बरोबर धन्य आपूण प्रस्तावीत केलेले आसा. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली. अशें दिसता मिकी पाशेको भाजप सरकारात पर्यावरण मंत्री जाल्ल्या आलेक्स सिक्वेराची फाट कसोच सोडना. पंच जावपाची योग्यता नाशिल्लो आलेक्स आमदार जालो आनी सद्याक मंत्रीपद भोगता. मुख्यमंत्र्यान ताका एक तर काडून उडोवचो ना जाल्यार ताणें स्वाभिमानान राजिनामो दिवचो मिकी पाशेकोन मागला. OCI म्हटल्यार ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियाचे विशया वयल्यान आदलो मंत्री मिकी पाशेको तापला. तो म्हणटा हेर गोंयकारांक OCI दिवपाक तांचे पासपोर्ट रिवोक वा सरेंडर केल्यात. तशेंच आलेक्स सिक्वेराचो पासपोर्टय रिवोक करात. तो पोर्तुगेज नागरीक. संविधानाचो अपमान करत गोंयचो मंत्री जाला. ही गुन्यांवकारी घडणूक. ताका मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडयात मिकीन परतून एक फावट मागला. आयकात. तेणें तेजी पुर्तुगेज सिटीजनशीप 2001 घेतलेली. त्या उपरांत तेणें 2002 इलेक्शन लढलो तो जिखलो. 2007 इलेक्शन लढली जिखलो. 2012 म्हणटा पिड्यार केलो तो पिड्यार जालो एगेन्स्ट मी. 2022 एगेन परत आनी जेन्ना 2002 हो विशय येयलो म्हाका दिसता हिंगा तर थोडे कोणी जाल्यार पत्रकार आशिल्ले कोणी ताका हो विशय हिंतारलो आनी तो एरोगंटली तेणें रिप्लाय केली कोण सांगता काय म्हणून आपल्या कडेन पोर्चुगेज पासपोर्ट आहा म्हणून. हांवें तर केन्ना म्हणूंक ना तेका कडेन पोर्चुगेज पासपोर्ट आहा म्हणून. गेले ती पावटी हांवें पत्रकार परिशद घेतली. हांवें म्हणूंक ना तेका कडेन पोर्चुगेज पासपोर्ट आहा म्हणून. आयज तर तो इंडियेच्या भायर आहा युरोपाक खंयच्यान आहा. मुंची जाल्यार एक पासपोर्ट घेवन गेला इंडियेची पासपोर्ट घेवन गेला. सो म्हाजो म्हणणी इतलीच जे परी दौरेक आमचे गोंयकार पूत आनी भयणो तेंचे पासपोर्ट रिवोक केल्या वो सरेंडर केले तेंची तांकां OCI दिवचे खातीर. म्हाजी म्हणणी तीच आहा ह्या मंत्री आहा ताका तेजी पासपोर्ट रिवोक करची आनी ताका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवची ताका OCI घेवपाक ही म्हजी म्हणणी आहा. आनी ताबडतोब ह्या सरकारान ह्युमिलेट जावचे पयलीं आनी हे देशाक ह्युमिलेशन
ह्या सरकाराकूच ह्युमिलेशन न्हू, हें देशाक ह्युमिलेशन. कित्याक सेफ्टी आनी सिक्रेसी ऑफ द कंट्री इज इन डेंजर वेन फॉरेनर इन दीस कंट्री एज द मिनिस्टर. सो त्या पासत म्हाजी मागणी मुख्यमंत्र्या कडेन, ताका हे काम आमकां हें ह्युमिलेशन जावचे बदलेक ताका मिनिस्टर तो ड्रॉप करचो, नाजाल्यार तेणें ग्रेसफुली रिजायन जावचें आनी आमदार म्हणून रिजायन जावचें. हांव तुमकां पळय कॉपी दिता. हांगासर ओरिजिनल सर्टिफिकेट पोर्चुगीज गव्हर्मेंटा कडेन हांगासर हाडल्या. ओरिजिनल सर्टिफिकेट हांगासर दर एक डॉक्युमेंटाक हिंगा आफार्जमेंटो म्हणून आहा, अफिडेविट फायल केलेले आहा ताणें. आनी हांगासर कजामेंता म्हणटा तें रजिस्टर केलेलें आहा, असेंतो de casamento. आनीक हिंगा नसिमेंतो de असेंतो de नसिमेंतो म्हणून आहा. आनी तिनी डॉक्युमेंटाच्यो हिंगा सर्टिफिकेट ह्या पोर्चुगल गव्हर्मेंटान दिलेल्या. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिक्स आणि भक्ती पै बाळगी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मोहरा इरेला पडला आणि अमृत मोहिनी या दोनूय नाटकांचे दर्जेदार प्रयोग उत्सवी रंगमाचेर पळोवपाक मेळ्ळे. मोहरा इरेला पडला कामर खाजन पेड्यां जाले, जाल्यार अमृत मोहिनी संगीत नाटक चांदेला सातेरी मंदिराच्या माचेर थळाव्या चलयांनी सादर केले. मोहरा इरेला पडला ह्या इतिहासीक नाटकाचो देखणो प्रयोग पेडे म्हापशाच्या कामर खाजनातल्या मुंजेश्वर देवस्थानाकडेन पळोवपाक मेळ्ळो. देव मुंजेश्वराच्या स्थापना वर्धापन दिसा निमतान हे नाटक करतात. गणेश ठाकुरान ताचे दिग्दर्शन केल्ले. विश्वास मिस्त्रीचे संगीत या नाटकाक लाभले. पळोवया तातूंतले कांय देखावे. क्या करते हो? हम तुम्हारी राह देख रहे थे. अच्छा, तो तू हमारा ही आदमी है. तो बताओ कहाँ गई वो लौंडी? कौन काफिर उसे उठा के ले गया? बताओ बताओ, जल्दी बताओ. उसको काफिर ने नहीं, हमने बचाया है इन जालिमों के पंजों से. किसने खेल लिया? कौन होगा ये बहादुर आदमी जिसने ऐसे खतरनाक आदमी को गिरफ्तार कर लिया? वो तो मालूम नहीं है, लेकिन वो कोई बरगट्टा ही है और संभाजी का दुश्मन है. राष्ट्रहितासाठी दिवाळी देणारा शूर नररत्नांचा पराक्रम कुठं आणि तुझ्यासारख्या नीच नालायक माणसाला केलेला किळसवाडा तपशील कुठं? तो जरूर मानाजी ने उसे पकड़ा होगा. मानाजी हमारा बहुत बड़ा प्यारा दोस्त है. आणि माझ्या दोस्तीचा सबूत म्हणून आज जेरबंदाने जकडलेला खंडोजी तुम्हाला नजराणा म्हणून. शुक्रारा पेडणे चांदेला सातेरी मंदिराच्या उत्सवान अमृत मोहिनी हे संगीत नाटक थळाव्या कलाकारांनी प्रभावी तरेन सादर केले. नाट्यभूषण पुरस्कार फावो जाल्लो ज्येष्ठ दिग्दर्शक रामदास परबान ते दिग्दर्शित केल्ले. शिवानंद दाबोलकार या कल्पक युवा संगीतकारान ऑर्गन साथ दिली. ताका गौतम परबान तबलो सांगात दिलो. थळाव्या चली कलाकारांनी समरसून सगळ्यो भूमिका सादर केल्यो. ही एकूण अगदी नवलाचीच गोष्ट आहे. बोलणी केंद्रात अमरावतीची वैभवशाली युग सोडून या कैलासाच्या कामगार गळ्यात कसं काय येणं केलंस? आता असा घुटमळून जाऊ नकोस. पुरे तुझे साखर हे देव फार मागले होते बरं. अरे तुझ्याबद्दल भोलेनाथापाशी काय एक एक करत होते. तुमच्यासारखे मित्र आणि त्यांच्यासारखे महादेव असल्यावर शांतीला भोग पाडत होता. अगदी शांती शांती, अगदी स्मशान शांती. सगळ्यांनी मनपूर्वक वागावं, वाटेल त्यांना वाटेल ती वरदानं द्यावी आणि थक्का मात्र देवीच नव्हे.
गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, संदीप कामोलकार, जवाहर बर्वे आणि वैष्णवी साळगांवकार. सेजा एफएन दक्षिण गोवा युनायटेड सीएससीक हारयलो. 1-0 अशा गोल फरकान ही मॅच सोंपली. डॉन बॉस्को खेळामळार जाल्ले GFA अंडर 17 डिव्हिजन 1 लिगेन सेजा FN दक्षिण गोवा युनायटेड CSCक 1-0 अशा गोल फरकान हारयलो. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. IMDन येलो अलर्ट सोमार मेरेन वाडयला. ह्या काळात खर वारो आणि वीज पडपा वांगडा गडगड जावपाची शक्यताय आसा. देखून नागरिकांनी जतनाय घेवपाचो सल्लो हवामान विभागान दिला. आयतारा शिंपडून पावस पडपाची शक्यताय आसा, पूण सध्या कुपांची हालचाल पळयल्यार फकत सांज वेळा वा रातच्या वेळार पावसाची शक्यताय दिसून येता. उरिल्ल्या दिसात निवळ मळब दिसतले. चडशा वाठारांनी चडांत चड तापमान 35°C मेरेन स्पर्श करतले अशें IMDन सांगला. दनपारचे तापमान 40 लागीं पावतले. देखून भलायकी सांबाळची IMDचो सल्लो. 20 तारखे मेरेन गोंया खातीर येलो अलर्ट. सोमार मेरेन गडगड आनी खरवारो. IMDन पावसाचो अदमास 24 मेरेन वाडयलो. आयतारचे तापमान 35°C आनी 27°C. आयतारा सकाळी धुके आनी हलको दव. बोटधन्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.